Psalm chapter 102 verse 17 निरादराचे प्रार्थन तो ऐकतलो तांच्या मागण्याची बेपरोतो करसोना. Psalm chapter 119 verse 50 तुझे उतार म्हाका जिवी दिता म्हूण म्हज्या कश्टान म्हाका बुजवण मेळटा. Deuteronomy chapter 28 verse 5 आशिर्वादीत जातलें तुजें दालें आनी तुजें पीठ मळपाचें आयदान. John chapter 10 verse 10 सोर येता फकत सोरूंक जिवीशी मारूंक आनी बिबाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण बरोवन वमताच्या मापान तें मेळो म्हूण. फर्स्ट किंग चॅप्टर 17 वर्स 7 थोड्या काळा उपरांत थंय न्हंयतलें उदक सुकलें की त्या पृथ्वेर पावस पडोंक नातलो. तेन्ना सरस्परान एलियाक म्हळें, उठ आनी सिदोनाच्या जारेफताक वच आनी थंय राव. आनी तांचे एका विधवेक ताणें जेवण दिवंक सांगलां. तो भायर सरलो आनी जारेफताक गेलो. तो शहराच्या दरवटारागी पावलो तेन्ना एक विधव थंय जळव जमा करतली. ताणें तिका म्हळें, एक ल्हान आयदनान म्हाका पियेवंक इल्लें उदक हाडून दी. ती तें हाडूंक वेता आसतना ताणें तिका उलो करून म्हळें, म्हाका एक कुडको उंडोय हाड. पूण तिणें जाप दिली, सरस्परा तुज्या जिवन देवाच्या नांवान हांव तुका सांगतां, म्हजे कडेन उकडलेलें कांयच ना. मडकेंत मोठभर पीठ आनी भरणें दिल्लें तेल मात्र आसा. हांव हांगा 2 लांकडां कुडके विसूंक आयल्यां. उपरांत घरा वचून म्हाका आनी म्हज्या पुताक कांय इल्लें तयार करतां आनी आमी खातेल्याव आनी उपरांत मरतेल्याव. सरस्परान एलिया उदेशी सांगले प्रमाणे पिठाची मडकी खाली जाली ना आनी तेलाची बरणी सुकली ना. Deuteronomy chapter 28 verse 12 सरस्पर भरपूर दिरव्यांनी भरलेलें आकाशाचें घर उक्तें करतलो. तुजे भुंयक पावस त्या काळार दितलो आनी तुवें हाती घेतलेल्या सर कामाचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तूं रीण दितलोय, पूण तूं कोणाय कडचें रीण घेवचो नाय. प्रमाणे शुभवार्ता चॅप्टर 1:1-5 वेळा काळा परबे सोबदो आसलो. सोबदू देवा सवें आसलो. सोबदू देव जावन आसलो. वेळा काळा पुर्वीस तो देवा सवें आसलो. सर्व वस्तू ताचे मारिफात रचून चल्ल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्तू ताचे वेणे आयलेली ना. रचलेले हर एक वस्तून ताचे ताव जीव चडलो आनी तो जिविस्त मनशा कळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखांत प्रकाशता, ताका आटापोवंक काळोखान इम्ती जालें ना. आनी सोबदू मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली.